मडगांवचे होली स्पिरिट चर्चीन बेरेस्तारा फांतोडेचेर चोरी जाली। चर्चीचे ऑफिस आणि पाद्रीच्या रूमांतल्यान पयशे आणि हेर साहित्य चोरांनी फारायले। चर्चीच्या फाटल्या दारांतल्यान चोर भितून सरले, दाराचे कुलूप फोडून ते भितून आयले। सकाळी 6:30 वरांचेर पाद्री जेन्ना चर्चीन आयलो तेन्ना ताका चोरी जाल्ल्याचें कळ्ळें। पाद्रीन बेगोबेग पुलिशेक कळीत केलें। पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास सध्या सुरू आसा। 6:20 तो फाटल्या गेटींतल्यान भितर सरला तेन्ना फादर बेलेंटान प्रेजेंटेशन कॉन्वेंटाक मिसाळ्ळो, ताका क्रॉस जालो। फादर लिव्यो सकाळ 6:30 मिसाळ्ळी। फादर लिव्यो बरोबर हांवूय घेवना मिसाळ 6:20 पर्यंत 6:30 हांव वर येवपाक सोदतालो, येवंक ना। थिंगाच म्हणजे मागणी करूं थिंगाच मागणी करूंक ना थिंगाच मागणी करूंक लागलो। हांव मागीर 7 o'clock फकत किचनांत येयला आनी गेलो। मागीर 7:15 मिस केला 7:15 मिस केला। मागीर इस्कॉलांत वचूंक जाय, म्हज्या रुमांत येयलो।